प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा मातुवाचो 7वो विसवोर, वोड 21 आनी वोड 24 ते 27 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 and वर्स 24 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हाका सोमया सोमया म्हणटात तीं सगळींच स्वर्गराज्यान भितर सरचीं नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खोशी करतात तींच स्वर्गराज्यान भितर सरतलीं. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांच्या पोरमाणे चलतात ती आपले घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा परी हांव ताका दोत्तां. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी ते घरार मारले, तरी ते मोडले ना, कित्याक ते खोडपार बांदलेले. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांच्या पोरमाणे चलोनात ती आपले घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारकी. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी ते घरार मारले आनी ते मोडले आनी ताचे सारके गोठण जाले. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां ही शिकवण दिता जी खूब लोक आजून समजूंक ना. आनी तो म्हणटा जो कोण ताका सोमया सोमया म्हणटा तीं सगळीं स्वर्गराज्यान भितर सरचीं नात. बिश्टेन देवा जेजूक उतरांनी म्हणलें सोमया सोमया. जे भाशेन खूब लोक ह्या संवसारान आसता, तांकां पात्रांव आसता, कामाचेर वेतात, सगल्यांक सर म्हणटा, हॅलो सर, गूड मॉर्निंग सर, मान दितात उलयतना. पूण जेन्ना ते तांच्या मुखार नान ते कितें करतात, ते उगत पिड्यार करतात, काम करिनात, बिश्ट्यो खबरो करतात. पूण जेन्ना ते येतात दाखयतात की काम करतात ते भाशेन. आनी तेच भाशेन जे भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेता तेच भाशेन आमी सजमता देवाक आमच्यान फटोवंक जाता. आमच्यान देवाक म्हणूंक जाता सोमया सोमया. जेन्ना आमी इगोर्जेक वेता, मागण्यांनी आसता, आमच्यान कांतारां करूंक जाता, मागण्यांनी करूंक जाता. सोमया सोमया कांतारां करून आनी आमच्यान ताका अशें मागणें करूंक जाता. आमी सजमता आमी ताका फटयता. पूण भाव भयणीनो, शेकीन जेजू आमकां कितें म्हणटा? तो म्हणटा जो कोण आपलें घर एका खोडपाचेर बांदिना आनी खोडपाचेर बांदिनासतना ते भुंयांत बरिना तेन्ना कितें घडटा? जेन्ना पावस पडटा, उदकाचे लोट येतात, वादळ सुट्टा, तेन्ना कितें जाता त्या घराक? तें घर पडटा, तें मोडटा, सगळें ताजें निसणटोन जाता. आनी जेजू जेन्ना सांगता आमकां की आमचें घर एका खोडपाचेर बांदूंक जाय, जेजू जावन आसा तें खोडप, ताजें उतर जावन आसा तें खोडप. म्हणटच आमचें जिवीत त्या खोडपाचेर आमी बांदतोस वा तेच्या उतराचेर बांदतोस, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार भाव भयणीनो, कसलो पावस येवं, कसलें वादळ येवं, कसलें उदकाचें लोट येवं, आमचें घर केन्नाच मोडचें ना. कित्याक तें खरेपणी खोडपाचेर बांदलां, तें खरेपणी जेजूच्या उतराचेर बांदलां. पूण जो कोण फकत उतरांनी म्हणटा सोमया सोमया सोमया, पूण तें आपलें घर खोडपाचेर बांदिना, देवाच्या उतराचेर बांदिना, फकत धर्माचेर कोत्ता, आतां कितें घडटा भाव भयणीनो? जो कोण आपलें जिवीत धर्माचेर तो बांदता ताचें निसणटोन जाता. खूब लोक इगोर्जेक वेता, सगळें मागणें कोत्ता, लादाई कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, डिवायन मर्सी कोत्ता, हें सगळें देवस्पण, सगळें मागणें कोत्ता. हें करिना म्हूण ना, पूण भाव भयणीनो, देवाचें उतर ती नोको. देव आमच्या जिवितान कितें आमकां ताजी खोशी आमच्या जिवितान आहा ती, कशे भाशेन आमी जियोंक जाय ती खोशी आमी नोको. कशे भाशेन आमी जियोंक जाय, कशे भाशेन ते उतरा प्रमाणे चलोंक जाय, ही म्हायती आमकां ना. आनी देखून भाव भयणीनो, खूब लोक आयज आपलें जिवीत रेंवेचेर बांदलां, खोडपाचेर बांदूंक ना. आनी जेन्ना वादळ येता, पावस येता, लोट येता, त्रास येता, कितें घडटा? सगळें निसणटोन जाता. जेन्ना आमच्या जिवितान कसलीच आळकोळ येता, ताचो अर्थ की पावस येता, लोट येता, वादळ सुट्टा, आनी तेन्ना
आमी सगळे आमचे निसंडोन जाता. तर आयज बाबणीनो आमी खरेपणी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदूंक ना जाल्यार आमी फकत धर्माचेर आनी आमच्या परंपराचेर आनी आमच्या जें आमकां सांगलां तें ताजेर आमी बांदलां जाल्यार आयज आमी जेजू कडेन घेवन ताचें भोगसणें मागया. आयज आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करया, पवित्र आत्म्यांचो आदार मागुया आनी पवित्र आत्म्याचें आदार घेवन तें उतर आमी शिकोवन त्या उतरा प्रमाणें चलोवन एक जैतिवंत जिवीत जिवन जेजूचेर आमचें जिवीत बांदूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.